गोविंद गावडे स्वताचो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताजमहल बांदलेले ताचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातलेली आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान कन्स्ट्रक्शन सायटार जेन्ना आमी वतात मॅन एट वर्क म्हणून बोर्ड आसता आनी भितर सरतना एक बरो एक कॅबीन आसता आनी ते बरी हळडुवी नाल्यार धवी हेल्मेटां आसता. सो जितले लोक कला अकॅडमीन वतले सरकारान 1000 भर हेल्मेटांची तरतूद थंय करची एट द गेट. कारण केन्ना खंयचे खंय पडत नेम ना. चार्ल्स कोरिया फावंडेशनाक आपोवन हाडून हू इज चार्ल्स कोरिया म्हणिल्ले पळय तांकां मानान आपोवन हाडून हे कामां केल्या पळय दुसऱ्या एजन्सीक घालून ताजे ऑडिट इमिडिएट करची. चार्ल्स कोरिया फावंडेशन गोंयच्या जनतेक उत्तर कशें कोट्यावधी रुपये हांवें तुजे सेंटिमेंटाचो हांव आदर करता आनी हांव अशेंय म्हणटा की हांव अशें सोडून उडयना तें. म्हाका जेन्ना कळ्ळे नंतर आमी इमिडिएटली मुख्यमंत्र्याक उलयलें आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें आपण इमिडिएटली त्या ऑफिसरांक म्हाका आनी कित्याक तुमकां जर आज फाल्यां जर मुख्यमंत्री मेळ्ळो जाल्यार डेफिनेटली ते डोंट वरी. फायनली हे लोकांचे पयशे एखाद्यान जर कितें जर चुकी केली तर ताका शिक्षा जावंक जाय, कांय प्रॉब्लेम ना. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सद्या उबो आसा तो म्हाज्या फाटलें तुमी जें नांव पळयलां तें पळयल्या उपरांत तुमकां कळटलें. एका टायमार ही जी पणजेची कला अकादमी आसा ती फकत गोंयांतूच न्ही देशांतूच न्ही जाल्यार जगांत फामाद आशिल्ली. ती म्हणजे हांगासरली हें बिल्डींग स्ट्रक्चर आनी ताज्या उपरांत सगळ्यान मेन रिजन आशिल्लें तें म्हणजे मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघर जें आसा त्या सभाघरा भितर जी एक सावंड सिस्टम आशिल्ली जी जागतीक पातळी वेली आशिल्ली अशा तरेची ताची नामना जाताली आनी तशी तिचो एक दर्जो आशिल्लो. त्या गजालींक लागून आनी हांगासरल्या फाटल्या सैमीक आनी ह्या ऐतिहासीक वास्तू रचनेक लागून मात सांगपाक सामकें आतां दुर्दैव आनी खूब वायट दिसता की ह्या कला अकादमी जी एक नामनेची वास्तू ताची रिनोवेशनाच्या नांवान दशा जाल्या काय कितें असोच प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक जो आसा तो पडला. आनी आमी जशें शीर्षक दिलां ह्या आमच्या कार्यावळीचें तें म्हणजे कला अकादमीची दुरुस्ती किंवा कला दुरुस्ती तथाकथीत दुरुस्ती जावन आतां सद्या आशिल्ली ही कला अकादमीची वास्तू ही सरकाराच्या भ्रश्टाचाराचें प्रतीक जाला काय कितें अशा तरेचो प्रश्न जो आसा तो आतां सगळ्यांक पडला. आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की ही कला अकादमी जी आसा त्या कला अकादमीचें रिनोवेशन करपाच्या नांवान टेंडर काडिनासतना ह्या रिनोवेशनाचें काम जें आसा तें सरकारान हातान घेतलें, कला आनी संस्कृती खात्यान हातान घेतलें. तेचेर मोठो वाद निर्माण जालो आनी ज्या वेळाचेर हो प्रश्न विधानसभेत येयलो की टेंडर काडिनासतना कला अकादमीच्या दुरुस्तीचें काम कशें दिलें ताचेर भाश्य करतना विधानसभे अधिवेशनान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी एक उदाहरण दिल्लें की शहाजहान जेन्ना ताजमहल बांदिल्लो तेन्ना टेंडर काडिल्लें काय कितें अशा तरेचो प्रश्न तांणी केलो. आनी तो प्रश्न करपा फाटलें अशें तेजो एक दावो किंवा हेतू असो आशिल्लो की टेंडर जर फाल्यां आमी काडली जायत जाल्यार खंय तरी क्वॉलिटी कडेन सबस्टँडर्ड क्वॉलिटी जावपाक शकता. सो टेंडर काडिनासतना आमी असो एक कन्सल्टंट किंवा कॉन्ट्रॅक्टर मागीर आमी नेमतले जेच्या वरवीं कला अकादमीची बरें रिनोवेशन आनी दर्जात्मक रिनोवेशन जातलें अशा तरेचो तेजो दावो आशिल्लो. सो पयलीं सादारण 40-45 कोटी खातीरचें हें काम आशिल्लें तें लागीं मागीर उणें वट्ट 75 कोटी मेरेन पावलें आनी ह्या कला अकादमीच्या त्या रिनोवेशनाचो वाद मोठ्या प्रमाणान गोंयांत गाजलो. एक पयलो मुद्दो आशिल्लो तो म्हणजे टेंडर काडिनासतना हें काम दिलें म्हणून विरोधकांनी व्हडलो आवाज केलो. मागीर जेन्ना हें काम चालू आशिल्लें कला अकादमीचें तेन्ना एक ओपन एअर ऑडिटोरियम जें आशिल्लें थिएटर जें आशिल्लें तें कॉलेप्स जालें. सगळें वयलें जें छत आशिल्लें तें सकयल पडलें आनी दुर्दैवान आजून ती परिस्थिती तशी थंयच आसा. म्हणजे भायल्यान आमी जर पळयत जाल्यार ही आमकां एक बरी व्हंकल कशी दिसता पूण फाटल्यान आमी जर पळयत जाल्यार ताची परिस्थिती किंवा जी आसा ती दैना जाल्या अशें आमी म्हणपाक शकता. आमी तुमकां ती परिस्थिती दाखयतले. तर अशे तरेन हो कला अकादमीचो रिनोवेशनाचो वाद जो आसा दिसान दीस वाडत आशिल्लो आनी तो थांबपाचें कांय नांव घेनाशिल्लें. तेच्या उपरांत कितलेशेच फावट हांगासर हें रिनोवेशन जाल्या उपरांत कितें वयल्यान पडपा लागलें सकयल पडपा लागलें मागीर तो
होच काय तो दर्जो काम केल्याचे अशी टिका जावपाक लागली. दिनानाथ मंगेशकर सभाघरान म्हणजे हे रिनोवेट केल्या उपरांत थंय वयल्यान गळपा लागले. एक दीस फाटल्याच कांय दिसा पयलीं पायप घसघसो जो आसा उदकाचो तो हॉलान सामको पडलो, ती आमी बातमी केल्ली. तेचेर मागीर मंत्र्याची प्रतिक्रिया आमी घेतली तेन्ना तेणी म्हटलें की टेस्टिंग हें चालू आशिल्लें आनी ताका लागून जालें म्हणून. आयज परत एक फावट कला अकादमी चर्चेन येवपाचें कारण म्हळ्यार आयज सकाळीं सिलींग जें आहा वयर फर्स्ट फ्लोराचेर फाटल्यान एक जो एरिया आसा त्या एरियेचें सिलींगूच सकयल पडलें व्हडलेशें अशें, आनी धाकटें बीन न्हू, बरें व्हडलें सिलींग सकयल पडलें. ताका लागून परत एक फावट जें आसा ती चर्चा सुरू जाली की हें कितें काम केलां, हें रिनोवेशनाचें दर्जात्मक आसा काय 75 कोटी रुपया मोडून लागीं जें काम केलें तें हेंच केल्लें काय कितें, अशा तरेचो परत एकदा प्रस्न सगळ्यां मदीं उप्रासपाक लागलो. तर आमी सद्या जर पळयत जाल्यार आयज जें सकाळीं प्रकार घडलो ताका लागून परत एक फावट कला अकादमी चर्चेन येयली. आतां हें सिलींग पडल्या उपरांत एका चॅनलान तें दाखयलें की थंय सिलींग पडला म्हणून, त्या उपरांत बाकीचे चॅनल येयले ते दाखोवपा खातीर. आमीय गेल्ले तेन्ना पळयता जाल्यार थंय मागीर तेंच्यांनी लॉक घातलें, ती जी एरिया आसा ताका ते रूमाक लॉक घातलें आनी ती बंद केली. तेन्ना आमी प्रश्न केल्लो की तुमी कित्याक दडयतात हें, कोणाक पासून दडयतात हें. जर तुमी 75 कोटी रुपया मोडून हो खर्च जर केला आसत जाल्यार तो होच खर्च केला आनी हेंच तें काम काय कितें. एक पावसान तो सुद्दां फूल फ्लॅश पावस जो आसा तो सुरू जाल्लो ना. हो जो पावस आसा तो अवकाळी पावस आमी जेका म्हणटा अनटायमली रेन, त्या पावसान जर ही परिस्थिती जाता जाल्यार फाल्यां कितें जावंक शकता असो साहजिकच कोणाच्या तकलेन प्रश्न येवपाक शकता. तर हो सकाळचो इन्सिडंट जाल्या उपरांत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांकांय संपर्क करपाचो आमच्या रिपोर्टरांनी प्रयत्न केलो, मात तांचो फोन रिंग वयताली, मात तेंच्यांनी फोन घेवंक ना. आनी आजून पर्यंत तरी आतां मेरेन हांव जो उलयतां, आतां जी वरां आसा ती जाल्या 4:45 सांजेची, आनी हो इन्सिडंट सकाळीं घडला. तांच्या कडल्यान आजून अधिकृत हेचेर कांय स्टेटमेंट येयल्लो ना. आतां हेच्या उपरांत बीन येत जाल्यार खबर ना, पूण पत्रकार रिपोर्टर बीन तेंच्या कडेन प्रश्न विचारपा खातीर हें करतात, पूण तेंची कांय जाप आयिल्ली ना. आतां हें जाल्या उपरांत रोखडीच भारतीय जनता पक्षाची जी आसा प्रेस कॉन्फरन्स जाली, आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सा पयलीं आनी एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली ती म्हणजे गोवा फॉरवर्डाची. आनी गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामत हांणी एक मागणी केली की ह्या ज्या रिनोवेशन केल्ल्या जी अकादमी आसा त्या रिनोवेट केल्ल्या अकादमीचें ऑडिट जावचें आनी तें सुद्दां चार्ल्स कुरैया फावंडेशना वरवीं जावचें. आतां चार्ल्स कुरैया कोण? जर चार्ल्स कुरैया हे नामनेचे जगविख्यात वास्तुरचनाकार जांच्या डिझायनांतल्यान किंवा तकलेंतल्यानूच ही जी वास्तू आसा कला अकादमीची ती उबी राविल्ली, हो डिझायन तांचो. पूण मागीर जेन्ना कला अकादमीच्या रिनोवेशनाचें काम जेन्ना हातीन घेतलें तेन्ना चार्ल्स कुरैया फावंडेशनाचेर जेन्ना आमी विचारताले तेन्ना मंत्री गोविंद गावडे म्हणटाले की चार्ल्स कुरैया फावंडेशन कोण, अशा तरेचो तांणी प्रश्न केल्लो. तें सुद्दां तेंचें विधान खूब तेचेर वाद जाल्लो. तर दुर्गादास कामत हांणी आयज परत सिलींग पडल्या उपरांत पत्रकार परिशद घेवन असो दावो केलो की चार्ल्स कुरैया फावंडेशना वरवीं ह्या कला अकादमी रिनोवेटेड केल्ल्या कला अकादमीचें ऑडिट जावचें अशा तरेचो तेणें मागणी केली. आनी एक टोलो लगायतना तांणी अशें म्हटलें की जे लोक आतां येतात भितर तेंच्या खातीर ते इंजिनियर जशे वयर एक हॅट टोपी घालतात पिवळ्या कलरची, सेफ तकली उरपा जाय म्हणून कितें पडत बीत जाल्यार तशे तरेचें तें हेल्मेट, येल्लो कलर हेल्मेट घालचें एक दवरचें हांगा लोकांक, आनी तें घालून लोकांनी मागीर दिनानाथ मंगेशकर हॉलान बीन बसचें, जेणे करून फाल्यां जर कितें तेंचे तकलेर पडलें जाल्यार तें निदान सेफ जातलें. अशा तरेचो उपरोधीक टोलो तेंच्यांनी लगायलो. आतां ही गोवा फॉरवर्डाची PC जाले उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार मागीर PC जी जाली ती भारतीय जनता पक्षाची वेगळ्या कारणांक लागून जाल्ली, इलेक्शनाच्या तयारेक लागून जाल्ली. पूण त्या PCन आमी पत्रकारांनी जेन्ना प्रश्न विचारलो की हें जें आयज परत घडलां, जें म्हाका दिसता रिनोवेशन जाल्या उपरांत 3 वेगवेगळे टायम अशे बारीक बारीक कितें पडपाचें किंवा इन्सिडंट घडल्या, तो आयज आनी एक इन्सिडंट घडलो तो म्हणजे सिलींग पडपाचें. तेचेर मागीर तानावडे हांणी सांगलें की ह्या सगळ्या प्रकरणाची आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या आनी मुख्यमंत्र्यान हेची एक म्हायती मागून चवकशी करता अशा तरेचें विधान केलां अशें तानावडे हांच्यांनी सांगलें. आतां हें सगळें जाता थंय आसा, हो सगळो बोवाळ जाले उपरांत कला अकादमीचे आनी व्हिडियो जे आहा ते व्हायरल जाले, आनी ते म्हणजे
रिनोवेशन केल्ल्या दिनानाथ मंगेशकर सभागृहा वयल्यान कशें उदकाचे घोग्यांनी उदक सकयल पडटा तें सुद्दां आमी सगळ्यांनी पळयलें आनी हें पळया ही परिस्थिती जी आसा ही लेटस्ट आहा कशें उदक सगळें सकयल कशें उदकाची न्हंय जाल्या ती तुमी आतां ही पळया आनी हें उदक कशें दिनानाथ मंगेशकर हॉलांतल्यान पडटा घसघश्यान घोग्यांनी तें सुद्दां आमी आतां हांगासर पळोवया. पयलीं आमच्या भुरगेपणान सुद्दां जेन्ना आमकां शाळेंतसून कॉलेजींतसून बीन कला अकादमीन हाडटाले कितें नाटक करपा खातीर किंवा कॉम्पिटिशना खातीर तेन्ना कला अकादमीचो आवाठ जो आसा तो इतलो क्लीन दिसतालो आनी इतलो स्टँडर्ड दिसतालो की आमकांय दिसतालें की बाबा आमी खंय तरी बऱ्या एका प्रेस्टिजियस इश्यूचेर येयल्या स्थळाचेर येयला म्हणून. पूण आतां रिनोवेशन केल्या उपरांत सुद्दां कला अकादमीचो आवाठ जो आसा जो कितें बुरसो केल्लो आहा आनी सामको म्हणजे खऱ्यांनीच तेन्नाचो दर्जो आनी आतांचो हीच सुवात काय कितें अशें दिसता. तर हें पळया हें कितें हांगासर आसा तें पळया. हो आतां एंट्रन्स आसा कला अकादमीचो ही एक एंट्री गेट. तेजे उपरांत आमी जेन्ना अशें फुडें चलत चलत मातशें हांगासर येता तेन्ना हें चित्र आमकां दिश्टी पडटा. आतां हें सगळें स्क्रॅप आसा कितें कितें आसा तें पळय हांगासर सगळें सामान आसा. आमी जेन्ना सेक्युरिटी गार्ड हांगा आसा तांकां विचारलें तेणी सांगलें की हें ओल्ड सामान जें कला अकादमीचें रिनोवेशन केल्या उपरांत जें काडून दवरिल्लें तें हें सामान आसा म्हणून. हांव आतां निदान एक म्हणटा की कला अकादमी हो प्रेस्टिजियस आमचो एक कितें म्हणटा तो मानबिंदू कशी ही सुवात तेन्ना जेन्ना अशें हें आतां तुमी सामान दवरलां न्हू कांय हरकत ना दवरपाचें. पूण निदान हांगासर एक पड्डो तरी असो लाया की बाबा पड्डो लावन तरी तें मातशें धाकून सिस्टमॅटीक दवरा जेणे करून जे कोण येतले तांकां ही बुरशेपणां जी आहा ती पळोवंक मेळची ना. इतलो कॉमन सेन्स जो आहा हो खंयच्याय मनशाक आसपा जाय. एक जर मातसो पड्डो लावन मातशें धाकून हें जर अशें दवरीत जाल्यार तें मातशें सिस्टमॅटीक दिसता. पूण ते खातीर एक स्वता मनशाची एक इच्छा आसची पडटा येवन आपलें हें इन्स्टिट्यूशन आपूण ताचो मुखेली आसा सो तेन्ना आपूण तें सांबाळून दवरुया एक केन्नाय येवन पळोवया अशें आसपाक जाय. तें जाता काय ना हें आमकां खबर ना. आतां ही परिस्थिती हांगा पयली आमी. आतां कला अकादमीच्या फाटल्यान कांय दिसा पयलीं आमी जेन्ना हांगासर येयल्ले तेन्ना आमी तें पळयल्लें खूब वायट दिसलें. अक्षरशा कोयराच्यो राशी पडल्या. राशी म्हणजे आमी जेका गार्बेज डंप म्हणटा पळया तशी परिस्थिती जाल्या. ती कितें जाल्या ती तुमकां हांव दाखयतां. पळय आतां आमी तें थंयसरलें तें स्क्रॅप बीन कितें कितें सामान उडयलां थंयच्यान आमी सकयल आतां फुडें चलत येयले. आतां हें पळय आतां हें रिनोवेट केलां. आतां ही परिस्थिती पळया कितें ती. हें अशें उक्तें सांडलां तेंच्यांनी अर्दें उक्तें सांडलां. भितर हांगा कावळे बिवळे आहा ते सगळे हागल्या. हेजेर पळया शटराचेर पळया कितें परिस्थिती जाल्या ती. सो हांगाच्यानूच बेशिस्तपणां म्हणटा पळया तो सारको दिश्टी पडटा. तें आमी हांगासर पळयलें. आतां आमी तुमकां त्यो कोयराच्यो राशी आमी तुमकां दाखयता कश्यो कला अकादमीच्या फाटल्यान पडल्या त्यो. ते पळयल्या उपरांत खऱ्यांनी अशें दिसता की बाबा हें कितें करून दवरल्या ही कला अकादमी आनी कला अकादमीचो आवाठ. निदान आडे कुशीक तरी जो प्रिमायस आसता तो क्लीन दवरप हें सामकें गरजेचें आसता. आतां हें पळया ही कला अकादमीची फाटली सुवात. हें पळया कितें तें. आतां हो कसलो कोयर कितें म्हणून हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हांगा वेगवेगळे कार्यावळी जाता दर्या संगमाच्या कुशीक आनी कितें कितें एग्जिबिशनां जाता व्हडले व्हडले महोत्सव जाता. घडये हें सगळें तेंचें हें सगळी घाण आसतली हांगा. पूण ती अशी हांगा उडोवन दवरप अशी हें कोणाचें लक्ष ना प्रशासनाचें लक्ष ना. सो निदान हें असली घाण दवरतना
ती तरी निवळ करप हे जे कोण आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आशिल्लें. सो ही सगळी घाण हांगासर पडल्या आनी कला अकादमीच्या फाटल्यान जंय लोक सांजचे अशे वॉकिंगाक येतात किंवा हे येतात थंय अशे आमी गार्बेज डंप एरियेन येयल्या काय कितें आनी सगळो कोयराचो जो डंप उडयतात थंय आमी पावल्या काय कितें अशेंच हें चित्र हांगासर आसा. सो जे कोण मुखेली आसात आमी म्हणटा जावं मागीर ते ह्या खात्याचे मंत्री आसतले गोविंद गावडे ते हांगासर येवन केन्ना रावंड केन्ना वॉक करून पळयनात काय कितें की बाबा कितें परिस्थिती जाल्या ती. सो ही परिस्थिती आमी आतां पयली. आतां आमी त्या वटेन पळोवया. कांय दिसा पयलीं आमी थंय एक न्यूज केल्ली की कसो घाण चिखोल आनी तें जें वॉशिंग आसा बेसीन जें आहा थंय कशे किडे पडिल्ले ते थंय वचून पळोवया कितें परिस्थिती आसा ती. आमी आतां जी सायड पयली म्हणजे गार्बेज डंप जाला आमी जो म्हटलो तो त्या वटेच्यान म्हणजे कला अकादमीची एंट्री गेट जी आहा ती त्या सायडीची थंयच्यान गेले फुडें काय आसा. आतां आमी जे आसा ते हें कला अकादमीची कॅन्टीन एरिया जे एका टायमार नामनेची अशी एक प्लेस आसली कारण हांगासर खूब जाण आर्टिस्ट मागीर भुरगे अशे येवन बसताले च्या घेताले मागीर डिस्कशनां हांगासर बरी बरी जातालीं जावं ती नाटका बद्दल जावं आनी खंयच्या गजालीं बद्दल. सो ते तर आतां सद्या कॅन्टीन म्हाका दिसता चालू नाच पूण आतां कॅन्टीनाच्या कुशीक आमी जेन्ना हांगासर येता तेन्ना हें पळय हांगासर कितें परिस्थिती जाल्या ती ही घाणीचें उदक संडासाचें उदक काय खंयच्या टाकयेंतल्यान येता खबर ना पूण ताका सामक्यो घाणी मारता अक्षरशा घाणी मारता आनी तें हें सगळें एरिया हांगाच्यान हें सगळें सिवेज जशी व्हांवता हें पळया हांगा जशी सिवेज व्हांवता तशी ही सिवेज हांगासर व्हांवता आनी अक्षरशा घाणी मारतात. हांगासर रावपाचें सुद्दां आमी हांगा रावूंक शकना अश्यो घाणी मारतात. सो ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळया त्यो पयलीं कला अकादमीन अश्यो आशिल्ल्यो काय कितें तर म्हाका दिसता अजिबात ना. जायते जाणां कडेन आमी उलयताले ते म्हणटा की असो गलिच्छ परिसर कला अकादमीच्या कुशीक केन्नाच आसनाशिल्लो क्लीन आनी नीट आसतालें. पूण ह्या सगळ्या गजालींक लागून ह्या सगळ्या फॅक्टरांक लागून कला अकादमीचो दर्जो सद्या जो पडला तो आमी सांगूंक शकना की कितलो पडला तो. म्हणजे 75 लागीं इतले कोटी मोडून सरकारान नेमकें केलें कितें आनी एक प्रेस्टिजियस अशी जी सुवात आशिल्ली आनी एक संस्था आमी जाका म्हणपाक शकता तिचो कसो आतां हांगासर हेंच्यांनी सत्यानाश केला. 75 कोटी मोडून तें आमी हांगासर पळोवपाक शकता आनी खऱ्यांनीच खूब वायट आनी दुख्ख दिसता की अश्यो संस्था तयार करप किंवा अश्यो बिल्डिंगो वास्तू जर आमकां तयार करप शक्य ना बांदप शक्य ना जाल्यार निदान ज्यो आसा त्यो तरी प्रिजर्व करुया ना की ते प्रिजर्व आनी रिस्टोर करपाच्या नांवान हो जो सगळो सत्यानाश सर्वनाश केल्लो आहा तो तरी निदान सरकारान करपाक जायना किंवा संबंदीत खात्यान करपाक जायना. इतलीच सगळ्यांची कळकळीची विनंती आसा. खऱ्यांनी हांगासर ह्या वासाक लागून रावपाक मातशें जायना म्हणून आमी मातशें कुशीक येवन आमी उलोवया. तर अशे तरेन आमी आयज पळयलें की तो सिलींग जें पडलें तें सिलींग पडले उपरांत ज्यो कितें घडामोडी जाल्यो आनी एक्चुअल परिस्थिती कला अकादमीची कितें आहा ती आमी तुमचे पर्यंत हांगासर हाडून दाखयली. सो एकूच जे हेतून जाला की प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा की हेची आमी चवकशी मुख्यमंत्र्यान सांगला की आपण माहिती घेवन चवकशी करतलो म्हणून. सो निदान मुख्यमंत्र्यान जे आसा ते ह्या सगळ्या प्रकरणाची खऱ्यांनी चवकशी करपाची गरज आसा. त्या वटेन जे एक ऑडिटोरियमाचो तो स्लॅब जो कोसळ्ळलो तो आजून तस्सो आहा तो काडूंकूय ना काडिल्लोय ना. तेंय बुरशें दिसता जेन्ना हायवेंतल्यान आमी हायवे वयल्यान वयता पास जाता कला अकादमी फाटल्यान फुडें चकचकीत कशी दिसता आनी मागीर फाटल्यान पावले उपरांत तें सगळें कोसळ्ळां तो ढिगारो जेन्ना दिसता तेन्ना म्हाका दिसता हो कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाच्या ढिगारो न्ही तर हो सरकाराचो संबंदीत खात्याचो मुख्यमंत्र्याचो आनी संबंदीत मंत्री जो आसा त्याच्या अपयशाचो म्हाका दिसता हो ढिगारो जावन आसा. आनी जशें आमी टायटल दिलां किंवा आमी जशें ह्या प्रोग्रामाक नांव दिलां की कला अकादमी हो सरकाराच्या भ्रश्टाचाराचें प्रतीक सद्या गोंया भितर जालां. आनी आमी आमची खास भागोवपा खातीर हें उलयना तर खऱ्यांनी हें पळोवन वायट दिसता म्हणून खंय तरी आमी हे प्रश्न मांडटात किंवा जी परिस्थिती आसा ती तुमच्या मेरेन दाखोवपाचो प्रयत्न करता. आनी एक प्रश्न सदांच पडटा की कलाकार
गोंयचे जे आहा ते ह्या गजालीचेर कित्याक उलयनात, कित्याक व्हंकल जायनात. कांय कलाकार आसात जे थ्रू सोशल मिडिया किंवा बाकीच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त जातात, पूण बाकीचे जे सगळे कलाकार आसात तेंच्यांनी खंय तरी ह्या सगळ्या परिस्थितीचो एकठांय येवन निशेध करपाची गरज आसा आनी जाता तितले बेगीन ही जी दुरुस्ती म्हणून जी ती केल्या ती दुरुस्ती जी आहा ती पुरायपणान सगळी सारकी करची. जाय जाल्यार परत कला अकादमी बंद दवरची कांय काळा खातीर. बंद दवरली म्हणून प्रश्न ना, पूण जेन्ना ती ओपन करतले तेन्ना ती परिपूर्ण आनी सगळें कंप्लीट जाल्या उपरांतूच करची. नाजाल्यार आतां सद्याची जी दुर्दशा जाल्या कला अकादमीची ती पळोवन खऱ्यांनीच खूब वायट दिसता. आनी चार्ल्स कुरैया कोण अशें मंत्री म्हणटालो. म्हाका दिसता चार्ल्स कुरैया जे आसात ते कोण आशिल्ले आनी तेंचें काम कितें आशिल्लें, कार्य कितें आशिल्लें तें म्हाका दिसता आतां गोंयकारांक जें आहा तें प्रकर्शान जाणवतलें की पयलींची कला अकादमी आनी आतांची कला अकादमी लागीं लागीं 75 कोटी मोडून केल्ली ही दुर्दशा गोंयकार सद्या पळयता. सो ही दुर्दशा आनी ही विटंबना ह्या वास्तूची बंद जावची आनी पयलीं जशी फूल फ्लॅज कला अकादमी एक नामनेची प्रतिश्ठेची जी वास्तू आशिल्ली आनी तिका एक तो दर्जो आसलो तशी दर्ज्याची वास्तू परत जावची इतलेंच आमी ह्या निमतान मागतात. तुमी पळयत रावत गोमंतक TV. हांव विश्वनाथ नेनसे, म्हाज्या वांगडा वर्षा आश्वेकर, पणजी.